एक जो आरोप जालो जाका तुमी टच केला हय आनी ताचेर म्हाका दिसता तुमी उलोवचें की तुमच्या मनात बहुजन समाजा विशीं प्रचंड आकस आसा आनी ह्या आकसाक लागून तुमी असो व्हिडिओ काडलो अशें एकतर्फी उलयले अशी टिका केली हो एक भयंकर आरोप हांवें चिंतलें नाशिल्लें केन्नाय कोणी तुमचेर हो आरोप करत म्हणून पण हो सुद्दां आरोप आमकां आयकुपाक मेळ्ळो हाका कशी जाप दितात तुमी हें खरें आनी म्हाकाय तो आरोप आयकून खूब वायट आनी अजापय दिसलें की प्रश्न असो की हांवें ना भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव घेवंक ना ना बहुजन समाजाचें नांव घेवंक ना हांव उलयलो तो पक्षाचेर आतां प्रश्न असो आसा की बहुजन समाज ह्या उतराचीच जर चर्चा करतले जाल्यार मासीस ह्या उतराक नॉर्मली आमच्यो भारतीय भाशा बहुजन समाज हें उतर वापरतात आतां मासीस म्हणटा तो कोण बारीक लोक जांकां कश्ट भोगतात त्रास करतात असो लोक त्या वेळावेलो जो बहुजन समाज आशिल्लो तो तसो नाशिल्लोच बहुजन समाज ह्या उतराची जर व्याख्या त्या वेळावेल्या आमच्या संदर्भात जर करून गेले तो विचित्र आशिल्लो विचित्र म्हणजे कसो तातूंत बारीक लोक तर आशिल्लोच जो भाऊसाहेबाक दैवता प्रमाणे मानतालो तशे गूण आशिल्ले म्हूण ताच्यात पूण त्या बहुजन समाजांत सारस्वत आशिल्ले गिरेस्त सारस्वत आशिल्ले मडगांवाची सारस्वता मदलीं जवळ जवळ अर्दी कुटुंबां मोगो पक्षांत आशिल्लीं तातूंतलो एकलो मोगोचो ट्रेजरर बसून आशिल्लो पणजेंतलीं कांय फामाद कुटुंबां मोगो पक्षांत आशिल्लीं भाऊसाहेब बांदोडकरा बरोबर क्षत्रीय समाजांतले कांय मोठे मोठे व्हड व्हड भाटकार ह्या मोगो पक्षा बरोबर आशिल्ले मागीर मोठे मोठे ज्युवेलर्स गिरेस्त ज्युवेलर्स बी हातूंत आशिल्ले म्हणटकच हो एक बहुजन समाज विचित्र तरेचो आशिल्लो जो बहुजन समाज नॉर्मली आर्थीक कॉन्टॅक्स्टांत किंवा इकॉनॉमीक अर्थान जो डेफिनेशनाक बसना तातूंत कसोच बसनाशिल्लो बरें थोडे लोक ताजो अर्थ घेतला येतात की बहुजन समाज आनी बामण किंवा सारस्वत तातूंतय सारस्वत आशिल्ले म्हणटा सारस्वत विभागिल्ले सारस्वत सगळे एकठांय नाशिल्ले की बाबा ते विरुद्ध आशिल्ले आनी बहुजन समाज एकवटेन नाशिल्लो अशीय परिस्थिती नाशिल्ली आनी म्हजे नदरेन जवळ जवळ दरेक समाज चड उण्या प्रमाणांत असो वांटून गेल्लो थोडे ह्या मताचे थोडे त्या मताचे आनी म्हणूनच ते जे 19% हिंदू समाजांतली मतां मेळ्ळी ती कांय सगळीं सारस्वताची आसूंकूच शकनात पूण मागीर तुमचेर जेन्ना हो आरोप जाता हय की हो एक आकस आशिल्ल्यान तुमी अशें केलें म्हणून हय ताका तुमी जाप कशी दितात प्रश्न असो आरोप करतल्याच्यान कसोय करूं येता फाल्यां हांव सोऱ्याक जरी हात लायलो ना तरी कोणाच्यानय म्हाका बेबदो म्हणूं येता आनी म्हणटात म्हणजे म्हजे व्हिडियोचेर जे कमेंट्स येतात तातूंत तर आयकून एकलो म्हणटा तूं मेलो RIP एकलो म्हणटा तूं म्हातारो जाला तूं आतां घरा कडेनूच बस एकलो आनी कितें म्हणटा म्हणजे आरोप करतल्याच्यान कसोय करूं येता म्हणून आकस म्हणपाक जें सांगलां तें असत्य जाल्यार तो आकस म्हणूं येता की म्हजी कितें तरी प्रेजुडीस आसा म्हणून हांव तें उलयतां पूण हांव जर इतिहासाचें विश्लेशण करतना सत्य उलयतां जाल्यार तो आकस कसो फाल्यां समजा युजीच्यो चुको दाखयतना हांवें कितें सांगलें सत्याक धरून ना तर तो डॉक्टर जॅक्सी केरी विशीं आकस जातलो तर तो क्रिस्तांव समाजा विशीं आकस जातलो ना न्ही चूक ती चूक हांव इतिहास धरतां जमेक आनी त्या इतिहासा प्रमाणे उलयतां